एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटांत बसपी नुस्तेकार फक्त 10 रुपया सोपो फारीक करतात. म्हारगाय तशेंच ह्या मार्केटाचें मेंटेनन्स पळयल्यार ताचो सोपो कमीत कमी 100 रुपया जावपाक जाय. हाचे पयलीं नुस्तेकारां कडेन 100 रुपया सोपो दिवचे अशें उलोवन पळयिल्लें, मात ती काना मनार घेनात. ताका लागून हो विशय आमदार दिगंबर कामत तशेंच विजय सरदेसाय हांचे कडेन खासा बसका घेवन सुटावो करतलो अशी माहिती एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी दिल्या. इवन तुम्ही पळयत जाल्यार हांगा जे आमचे फेस्त जाता तेन्ना खंयचीय फेस्तां जाता. आतां पुरामेंताचें फेस्त घेयात तुमी, ताचे पयलीं ताजो रेवेन्यू जो येतालो तो 2 ते 2.5 लाख मॅक्झिमम 3 लाख येतालो पुरोमेंताच्या फेस्ताचो. आनी आतां आमी लास्ट वर्स आनी ह्या वर्सा द टायम आय हॅव टेकन चार्ज इट इज रिजन टू 18 लॅक्स. सो 18 लाखाचो रेवेन्यू आज आमी एसजीपीडीएक हाडून दिता. सो वी वॉन्ट दॅट ट्रान्सपरन्सी एक तरी मेंटेन जावपाक जाय आनी एसजीपीडीएक जितले बेनिफीट मेळटा तितले आमी करतात. आतां तुमी म्हाका लास्ट टायम विचारिल्लें की रिटेल मार्केटाचें कितें काय म्हणून. पयर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पयलींचो आपलो सीएम दिगंबर कामत आनी आमचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, बिकॉज दीस इज इन देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांचे कडेन बसून वी वर ट्रायंग टू वर्क आउट सम सोल्युशन. प्रॉब्लेम कितें जाला ते फिशरमॅन आर नॉट पेईंग, म्हणजे 10 रुपया आमकां दिता. आतां तें मार्केट तुमी जाणा पयलीं जेन्ना स्टार्ट जाल्लें इट वॉज ऑन द लायन्स ऑफ दुबय, म्हणजे इतलें क्लीन मार्केट बी सगळें जाल्लें. पूण मागीर काळांतरान सगळी ती फिशरमॅन सकयल बसपाक लागली आनी पेमेंट्स वाडोवपाक लागली. सो वी एक दोनदां आमी तांकां हें केलें, वयर बसयली परती, बट दे वर नॉट रेडी टू सीट ऑन टॉप. ते परते येवन सकयल बसतालीं. सो परत डेली मॉनिटर करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमी दोनूय एमएलएक रिक्वेस्ट केला की वन डे वी वील सीट वीथ देम आनी वी आर रेडी टू डू ऑल द रिपेर्स. आमी 25-30 लाख नाल्यार 50 लाख पसून मोडून तें मार्केट रिनोवेट करपाक वी आर रेडी. पूण ताजो रेवेन्यू आमकां येवपाक जाय न्ही. आज 10 रुपयांक कोण बसूंक दिता तुमी सांगा म्हाका. आज म्युन्सिपालिटी पसून एका स्क्वेअर मिटराक 55 रुपीज घेता आनी आमकां 10 रुपया मेळटा. एसजीपीडीएक 10 रुपया आनी म्युन्सिपालिटी पसून तांकां भायर कलेक्ट करता 55 रुपीज. सो आमी लॉसान ते सद्या मार्केट हें करता. इतलें फाटीं आमी आमच्या इंजिनियराक बी सांगून आमी रिपेर्सूय केल्ले थंय, खुबशे रिपेर्स. पूण परत थंय इन्वेस्टमेंटूच येना, थंय परतो इन्वेस्टमेंट करप सारकें न्ही. सो आमी नुस्तेकारां कडेन अपील केलो की खंय तरी मिडवे तुमी यात. आमी 100 रुपया मागिल्ले, आमी खंय तरी मिडवे येवया आनी वी वील सेटल एट वन एमावंट. आमी तुमकां टोटल मार्केट नवें करून दिता. नव्यो गेट्स, तुमकां बसपाक फेसिलिटी, उदकाची फेसिलिटी, टायल्स बील सगळें नवें. खंय फुटल्या ते भायर जे फुटपाथ आसात ते आमी रिपेर करून दितात. ती सगळी एग्री जाली आनी मागीर ती म्हणपाली ना आमचे कडेन परवडना म्हणून, कित्याक रिटेल होलसेल मार्केटान रिटेल बसता म्हणून. सो तशे 2-3 इश्यूज घेवन आमी आमदारा कडेन गेले, बिकॉज एट लास्ट आमकां एक्शन घेवपाक इज व्हेरी इजी. बट आमदारांनी ताका मातसो इल्लो सपोर्ट दिलो जाल्यार वी कॅन फायंड आउट अ सोल्युशन.